घटना घडली आणि खूप वाईट जे रिक्षा शेट्टी सकाळी पुढे तर कॉलेजची अराउंड 7:50 म्हणजे बापायन तिथे सोडलेलं असतात फर्स्ट स्टॉपार सुक्या पॉईंट आणि त्या टायमार म्हाका कोण नाहले ते बस स्टॉपार आणि सडनली कोणतरी येयलो ऍक्टिवा गाडी घेऊन ते आणि फुडल्यान त्याची बालदी आसा बालदेन ते मगांसून ते काढलं आणि तेजेर ते हे उडयले ते ऍसिड म्हणून अजून ते हे जाल ना कित्याक जे पळय कितें हाडलेले पळय तेणी ते काळेत आसलेले की एक तरेचे कितें तरी डिफरंट हे जांक ना अजून ते ऍसिड म्हणून जे पळय ऍसिड अशें मारतलो जाल्यार मारतल्याकूच भंय आसता ते ऍसिड आपल्याचेर पडटले म्हणून जी पळय बालदी आतां आहा सर ते व्हेरीफाय करता हे कितें दिसता पळय ती ऑयल कशी दिसता पळोवपाक काळीच आसा ऍसिड म्हणून अजून ते हे जांक ना व्हेरीफाय जांक ना ऍसिड मारला काय कितें तातूंत कितें घालून हाडून ते ऑइलीन आनी ते हाडून तेजेर मारला ते पळय बालदी तेजी अजून तशीच आहा आनी बालदेन आनी उरलेले आसात तेजेर मारला पळय तेजी एक सायड ती सगळी हे जाल्ली आसा डॅमेज जाल्ली सगळे दोळे एकूच सायड डॅमेज जाल्ली पूण तो उलयला बी कितें जालें बंद जाल्या कितें जालें बंद अशी जाल्ली आसा पण ते दोळे बी एक सारको हे जाल्लो पण आता डॉक्टर तुका हे दितले कितले पर्सेंट बंद आता कंडिशन कशें आसा कितले पर्सेंट बंद 30% असता तो हे जाल्लो आसा डॅमेज जाल्लो वन सायड ट्रिपाची राईट का लेफ्ट सायड इट्स राईट सायड आणि हेचे ऑलरेडी हे चालू आसा ऑलरेडी डीएसपी हांगासर येयल्लो आसा तशेंच PI बी वाय करता पळय कितें कशें म्हाका दिसता हांवें तेंची फॅमिलीकय मेळ्ळा ऑलरेडी फॅमिली सांगताले तेका म्हाका डावट असो येता कित्याक तेंच्यांनी सांगलेलें आसा लव मॅटर जावंक शकता लव मॅटर जावंक शकता फॅमिलीन सांगलेलें आसा आणि जे पळय कितें हे केल्लें आसा ते तेंच्यांनी एक क्लू दिल्लो आसा त्या क्लूचेर आता डीएसपी आणि PI हे करून हे आज तांकां सांगला आयच्या भितर म्हाका कसंय तरी कोणी हे केला तो घटना कसंय तरी आयज म्हाका जावप आता कंडिशन कशें आसा तेजी आता कंडिशन पळोवंक गेल्यार 30% तो हे जाल्लो आसा पण कंडिशन इतले हे ना तेजे आणि सारखे ते हे ना बेड ना विल बी रिक्वायर जातलो अजून कॅज्युअलिटी नाका शिफ्ट केलं त्याचा आता शिफ्ट केलं थोडा आवाज लागला सकाळी फुडें येयलो आता पळयला तेका जाल्यार आता ऑलरेडी शिफ्ट केला आनी मागीर हांव ते एरियन CCTV बीन कॅमेरा बीन कितें आहा एरियन आता पळयता न्हू ऑलरेडी आता हे चालू आसा तुमचो हेल्थ तेका आसतलो 100% आहले हांव करून दिवचो आहले आनी बरो जावचें ना तशें करूं ना ओके थँक्यू